नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयच्यो सरकारी नीती प्रकरणात 21 मार्च सावन अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अटकेंत आशिल्ले दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां आज सर्वोच्च न्यायालयान जाल्ल्या सुनावणेंत सुशेग मेळ्ळो. अरविंद केजरीवाल हांकां न्यायालयान 1 जून मेरेन अंतरीम जामीन मंजूर केलो. हाचोच अर्थ 2 जून दिसा अरविंद केजरीवाल हांकां परत एकदां शरणागत जावचें पडटलें. हे विशीं सविस्तर म्हायती दितना अरविंद केजरीवाल हांच्या वकिलान जामिनाचेर कसलेच तरेच्यो अटी न्यायालयान घालूंक ना, तेन्ना केजरीवाल हांकां मोकळेपणान वेंचणूक प्रचारान वांटो घेवंक मेळटा अशें सांगलें. एक शॉर्ट मौखिक ऑर्डर कोर्ट ने प्रोनाउंस किया. उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है. जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है. और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की. काँग्रेस पक्षाचे फुडारी एका फाटोफाट एक प्रचाराच्या नेटान नाका जाल्ली विधान करून विवादाचे केंद्र थारतना सध्या पळोवंक मेळटा. हालींच केल्ल्या विवादास्पद विधानाचे ल्हार कमी जावचे पयलींच काँग्रेसीचेच मणिशंकर अय्यर हांणी एका मुलाखतींत उक्तायिल्ल्या मतान लोकां भितर तिडकीची भावना तयार जाल्या. ह्या मुलाखतींत तांणी पाकिस्तानाची प्रशंसा करीत पाकिस्तान हो सशक्त देश आसून भारतान तांकां कमी लेखचें न्हय अशें म्हळां. तशेंच पाकिस्ताना कडेन अणु बॉम्ब आशिल्ल्यान भारतान तांचो सन्मान करप गरजेचें आनी अशा ह्या देशाक धमकावन भारत स्वताचेर बंगलाट हाडटलो अशें मत तांणी उक्तायलां. लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी. हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं. पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है. मस्कुलर पॉलिसी, यदि आपके मसल्स हों और उनके मसल्स ना हों, मैंने अभी आपको बता दिया है वो जो हकीकत हम सबको पता है कि मसल्स उनके कहूटा में पड़े हुए हैं. ये भी है. और कहीं गलत फहमी फैल जाए तो तब दिक्कत में पड़ेंगे. ह्या प्रकरणाचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना भाजप फुडारी राजीव चंद्रशेखर हांणी काँग्रेस पक्ष पयलींच्यान पाकिस्तानाक भिता आनी पाकिस्ताना आड कसलीच कारवाय करपाक ते केन्नाच तयार ना अशें सांगलें. किसी हालत में पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी एक्शन करने के लिए वो तैयार नहीं है. पाकिस्तान के एक्शंस, टेरर हो या पाकिस्तान के कोई भी अलग एक्शंस हो, कांग्रेस पार्टी का एक ये मणिशंकर अय्यर का इशू नहीं है. ये राहुल गांधी से लेकर नीचे तक, ये जो विनोद महाराष्ट्र में जो लीडर है, सभी का एक ही बिहेवियर है. नहीं, पाकिस्तान ने नहीं किया है. ये पाकिस्तान को छोड़ो, कहीं और देखो. आरएसएस का कॉन्स्पिरेसी है. पुंछ में अभी एक एयर वॉरियर का डेथ हुआ है. नहीं, पुंछ में ये हमने किया है. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी हम सब के लिए बहुत अहम मुद्दा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज लोकसभा वेंचणुकेच्या 4थ्या पावंड्या खातीर प्रचार करतना महाराष्ट्राच्या नंदुरबार हांगा भौशीक सभेत उलोवप केलें. इंडी आघाडी आनी खास करून काँग्रेस पक्षाचेर टिकास्त्र चलयतना हो पक्ष गरीब विरोधी आसून तांणी सदांच गरिबांचें शोशण केलां अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. ये लोग इतने अहंकार से भरे हुए हैं कि गरीब इनके लिए कोई मायने नहीं रखता. ये लोग सत्ता में रहते हैं तो गरीब को दुत्कारते हैं, उसे तरसा तरसा कर रखते हैं. आज एक गरीब का बेटा आपका सेवक बनकर के
प्रधानमंत्री पद से ये जब काम कर रहा है तो एक गरीब विरोधी मानसिकता वाले, शाही परिवार की मानसिकता वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ये नकली शिवसेना वालों की गरीब से कितनी नफरत है ये इन्होंने फिर बताया है कि नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी काल नवी दिल्लीत आयोजित नागरी अलंकरण सुवाळ्याच्या दुसऱ्या आवृत्तीन 2 पद्मविभूषण, 9 पद्मभूषण आणि 56 पद्मश्री पुरस्कार भेटयले। राष्ट्रपती भवनातल्या दरबार सभागृहात आयोजित ह्या सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, हेर केंद्रीय मंत्री आणि अधिकारी हाजीर आशिल्ले। फामाद कलाकार डॉक्टर वैजंतीमाला बाली आणि तेलुगू चित्रपट अभिनेतो कोन्नीडेला चिरंजीवी हांकां अंदूचो पद्मविभूषण पुरस्कार भेटयलो। गोयचो शेतकार भाव संजय अनंत पाटील हांकां शेतकी मळार दिल्ल्या योगदाना खातीर पद्मश्री पुरस्कार भेटोवन तांचो सन्मान केलो। संजय काका म्हणून फामाद आशिल्ले संजय अनंत पाटील हांकां वन मॅन आर्मी म्हणून वळखतात। तांणी एकट्यान 10 एकर पडीक जमनीचेर नैसर्गिक शेती करून 5वेगार कुळागर तयार केले। हातूंत तांणी शून्य उर्जेचो वापर करून सूक्ष्म सिंचन पद्दत आपणावन आणि पशुधन हांचेर आधारित शेती पद्दती तयार केली। तांच्या ह्या योगदाना खातीर गोंय राज्य सरकारान 2014 वर्सा कृषी रत्न पुरस्कारान तांकां सन्मानित केल्ले। तशेंच IARI कल्पक शेतकरी हो 2023 पुरस्कार तांकां फावो जाला। महाराष्ट्रातले उदय विश्वनाथ देशपांडे हांकां खेळा मळार दिल्ल्या योगदाना खातीर पद्मश्री पुरस्कार भेटयलो। देशपांडे हे महाराष्ट्रातले अणभवी मलखंब प्रशिक्षक आसात। तांणी वेगवेगळ्या गटांक आणि देशांत मलखंब खेळा प्रकाराक पुनर्जीवित करपा खातीर भरीव योगदान दिलां। मुस्लिम वाडो दिवचले लोखंड तयार करपी कारखान्यांत काल 4 स्फोट जावन लागींची घरां हादरलीं। ह्या घडणुकेक लागून जिवीत हानी जावंक ना। थळाव्या उजो पालोवपी दळान घटनास्थळाचेर वचून उज्याचेर नियंत्रण मेळोवपाक यश आयलें। थळाव्यांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या वाठारांत व्हडा प्रमाणात प्रदूषण जाता अशी कागाळ संबंधीत खात्याक दिवन लेगीत ताचेर कांयच कारवाय करूंक ना। ह्या घडणुकेक लागून थळाव्या लोकांच्या जिविताक धोको निर्माण जाला अशें थळावे वितेंद्र गोवेकार हांणी खबराकारांक सांगलें। कैराव रोलिंग मिलांत घडिल्ल्या ह्या घडणुकेचो तपास दिवचल पुलीस करतात। एक गोवा स्टेट रोलिंग मिल म्हणून आसा जी बेकायदेशीर चलता। आयज जवळ जवळ 6:45 सुमार थंय 4-5 ब्लास्ट जाले व्हडले आनी व्हडलो स्फोट जावन उजो पेटलो थंय। आमी सरावंडींग जी 1 किलोमिटर घरां आसा ती सगळीं घरां हाल्ली। असो दिसलो की व्हडलो भूकंप येता। आमी जर हांगा धांवून येयले जाल्यार सगळी लायट बी सगळे काळोख केला तेंच्यांनी, सगळे गेटी बंद आसले, तांकांय खबर ना कितें जालां तें। आनी भायर जर आमी सायडीक पळयता जाल्यार सगळे उजो पेटलो। आमी पोलीस स्टेशनार फोन केलो, पोलीस अजून पावूंक ना, पण फायर ब्रिगेड पावल्ली आसा आनी फायर ब्रिगेडीन सगळो कंट्रोल घेतलेलो आसा। आमकां डावट आसा की कॅज्युअलिटी जाल्ली आसूं शकता म्हणून, पण हांगा उलोवपी तेंचो रिस्पॉन्सिबल पर्सन कोणूच ना। आनी हेज्या पयलीं आमी जवळ जवळ भरपूर कंप्लेनी केल्ल्यो, परंतु त्या कंप्लेनीचेर एक्च्युअल एक्ट केन्नाच करूंक ना। जेन्ना आमी एकदांच हांगा घेराव घातलो आनी तेंची हे बंद उरयल्ली रोलिंग मिल, तेन्नाच थोडे जे सेफ्टी जाले तेज्या खातीर आतां आमी वाचले अशें दिसता। पुणेच्या खासा UAPA न्यायालयान आज 2013 वर्सा अंधविश्वासा आड झूज दिल्ले डॉक्टर नरेंद्र दाबोळकर हांच्या हत्या प्रकरणात 2 जाणांक दोशी थारायले। तांचेर हल्लो करपी शरद कालस्कर आणि सचिन अंदुरे हांकां दोशी थारायला आणि हेर 3 जाण वीरेंद्र सिंग तावडे, संजीव पुनालेकर आणि विक्रम भावे हांच्या आड पुरावे मेळूंक नाशिल्ल्यान तांकां निर्दोष थारायल्यात। दोशी थारायिल्ल्यांक आजीवन बंदखण आणि 5 लाख रुपया दंड फरमायला। न्यायालयाच्या ह्या निवाड्या उपरांत सर्गेस्त डॉक्टर नरेंद्र दाबोळकर हांचे पूत हमीर दाबोळकर हांणी खबराकारांकडेन उलयतना मुखेल दोशींचेर खर कारवाय जाय मेरेन ते उच्च आनी सर्वोच्च न्यायालयान खटलो दाखल करतले अशें सांगलां। IPL क्रिकेट सर्तींत आज गुजरात टायटन्साचो पंगड चेन्नई सुपर किंग्सा आड अहमदाबादांतल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर जातलो। हो सामनो सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो।
काल जाल्ल्या खेळांत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पंगडान पंजाब किंग्साक 7 धांवड्यांनी हरयले. बंगळुरूच्या पंगडान 242 धांवड्यांची मोख दवरली. पंजाब किंग्स पंगड 17 षटकांनी फक्त 141 धांवड्यो करूंक शकलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळयात. तशेंच डीडी चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.